रेशनाचे जे धान्य आसा तेका लागून इतलो बोवाळ चल्ला आणि गोंयांत तेजेर स्कॅम चल्ला म्हणून बोवाळ आसा। 2012 न्ही खरें म्हणजे जाल्यार फोंडा पुलीस स्टेशनात जेन्ना एकोस्कर PI आसलेलो तेणे न्ही असे 2-3 ट्रक धरलेले आणि महादेव नायक तेन्ना आमदार आसलेलो शिरोडेचो तेणे तेका रोखडे 15-20 दिसां भितर ते ट्रक धरल्या म्हणून तेका ट्रान्सफर केल्लो। अशें जेन्ना पुलीस ऑफिसर कितें काम बरें करता जाय हे आमदार हे मिनिस्टर हे स्कॅम जे करता जे ब्लॅकमेलान जे तांदूळ विकता जावं कितें भानगडी करता असल्या लोकांक सपोर्ट करता म्हणूनच आज इतले तांदूळ बिंदूळ जे आमचे लोकांचे पोटाचे आसा ते भायर पावले। आम्ही लास्ट टायमान सांगलेले गोविंद गावडेन खरें म्हणजे जाल्यार रिजायन दिवपाचो नाजाल्यार आमचे मागणे आहा चीफ मिनिस्टर की तेका ते खातें सांबाळना तेका ते जायना अन्न कशें सांबाळचें तेच तेका खबर ना तेका लागून तेका काडपाचो हेतुलो मिनिस्टर पदांसून काडपाचो। आता तूर डाळ ही कुसली कितले तरी कोट्यांची तूर डाळ ही खरें म्हणजे जाल्यार तूर डाळ कुसना हेतून कितें मिक्स आसले हेची चौकशी जावंक जाय। साखर इतली वाट लागली कित्याक जाय ते कळूंक जाय। हे तांदूळ खंयसून येले ते कळूंक जाय। लोकांक रेशना वरसून 20 तारीख जाली की तेच्या उपरांत तांदूळ मेळना लोक बाबडे येवन आमचे कडेन कंप्लेंट करता 20 तारीख जाली म्हणटा तांदूळ दिना म्हणटा। हांव म्हणटा ते 10 दीस फुडें लोकांक टायम आसता टायम आसना कोण हॉस्पिटलान आसता कोण बरो नासता कोण आनीक कितें आसता असले करून 30 तारखेपर्यंत ते तांदूळ दिवपाक कित्याक दवरता। मागीर सोसायटीवाल्याक जर आमी विचारले तो सांगता ना 20 तारखेपर्यंत दिवपाक लायला तेच्या उपरांत काय ना ते तांदूळ दवरपाचे आणि फुडल्याक दिवपाचे। अरे जो कोटा तुमकां पास जाता तो तुम्ही खरो म्हणजे जाल्यार लोकांक दिवपाकूच जाय पण हो दिना। आमी लास्ट टायमार मागलेले गोविंद गावडे की तूं रिजायन जा तुका ते खातें सांबाळना तू ही चौकशी करिना लोकांक पयली 30 तारखेपर्यंत सुद्धा लोक जर 30 तारखेक सुद्धा गेलो जायत जाल्यार तेका ते मेळटा तांदूळ मेळटाले गंव मेळटाले कसल्या दर्जाचे तुम्ही लोकांक दिता ते तुमकां खबर ना। आता म्हणटा 12 किलो तांदूळ दिता म्हणून पण तुम्ही 12 किलो तांदूळ दिता म्हणून झेत माननाका तुम्ही हेच्या भितर स्कॅम कितले करता ते पळया। आता तुमकां दिसता तो कोण एकटो बेपत्ता आसा पळय नायक तो तेका म्हणून ते कितें तरी बॅकिंग आसतलें नाजाल्यार इतले व्हडले डेअरिंग तेणे करप कशें। आज आमचे गोंयचे तांदूळ लोकांच्या पोटावयले मारून हेणे भायर धाडले आनी भायर धाडटा हो आनी आमकां हांगासर लोकांक गरिबांक हांगा तांदूळ मेळना आनी 30 तारखेपर्यंत कित्याक दिवचे न्हू तांदूळ कितें कसले स्कॅम करता ते तूर डाळेची कितें चौकशी जाली लोकांक दाखयले तेंच्यांनी ना। साखर कित्याक वाट लागली ते दाखयले तेय दाखोवंक ना। म्हाका दुबाव आसा दुबाव न्हू खुबशे शेतकारी लोक अशें म्हणटा तूर डाळ केन्ना कुसत ना तितून कितें मिक्स आसले ते कळोंक जाय कितें केमिकल तितून मारलेले ते कळोंक जाय अशें कितें जालें म्हणून ती इतली तूर डाळ कुसली म्हणून कळोंक जाय आनी आज हे कितें अशें हें आसा ते तुम्ही भायर धाडटा म्हणून। दुसरी गजाल आसा की महादेव नायकाची खरें म्हणल्यार चौकशी जावंक जाय। त्या वेळार एकोस्कर साहेबाक तेणें ट्रान्सफर मारलेली तो त्या हितून रॅकेटान आसा काय कितें हें दिसलें महत्वाचे आसा हे बी चौकशी करूंक जाय। आमचे चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट आसा की हेतून गोविंद गावडेक घरा धाडपाचो कित्याक तेजे कडेन ते खातें कामाना फक्त आपूण ह्या खात्यान आसलो म्हणून तुमकां पार्टी जाय फक्त पार्टी नांवाची गोविंद गावडे फॉर खाद्य विभागांतलो अशें बी म्हणून हे पार्टी जाय कामां नाका कामां करा सीएमान सांगपाचें हांकां काम करा म्हणून नाजाल्यार घरा बसा म्हणून खूब जाणां आहा सांबाळपाक खातें।